9 दिसांच्या धुळवडीची सांगाता साळगांवांत होमखंडान जाता। साळगांवचें होमखंड एक खासा अशें होमखंड आसा। ह्या होमखंडांतल्यान लोक शुद्ध भावनेन बऱ्या अंतस्करणान वता। हांगसर होमखंडांतल्यान वचपाक खंयच्या धर्माचें जाती कातीचें बंधन लागना वा कसलो भेदभाव जायना। ल्हान भुरगीं धरून दादले बायलां तशेंच जाणटे ह्या होमखंडांतल्यान धांवता। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गांवांत ही परंपरा राखून दवरल्या। आदीं हें होमखंड चुडटांचें पेटयताले, मात काळांतरान आतां हें होमखंड जळोवाचें घालतात। सगळे गांवचे लोक एकठांय येवन ह्या होमखंड उत्सवांत सहभाग जाता। 9व्या दिसाच्या धुळवडी दिसा सकाळीं फुडें देवाक सांगणें करप जाता। उपरांत होमखंडा खातीर लांकडां दाळपाक सुरवात जाता। पुराय दिसभर साळगांवांत ग्रामदेवताच्या प्रांगणांत धोल वाजयत गाजयत रोमट जाता, धुळवड खेळटा। उपरांत रातचें रोमट होमखंड पेट्टा त्या सुवातेर पावता आनी मागीर भावीक उज्यांतल्यान धांवपाक सुरवात करता। हातूंत गांवचे घाडी फामिली होमखंड पेटयतात। होमखंड पेट्टना सगळे पळयता। सगळे गांवचे लोक मेळून गांवांत हातूंत भाग घेता। कमीत कमी फाटलीं 60 वर्सां जालीं ही परंपरा चालू आसा। वैशिश्ट म्हळ्यार हांगा धर्म कात जातीचें बंधन ना अशें गांवचे जाणकार सांगतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।